नायट जातलें नायलसून मागीर कोडे सांजे एरियाल थिंग जातलें पाद्री माटा कंटिन्यू जातलें. किती चेंजीस जाय तुमकां नवे आदीं कितें जालें ना मरे आदीं गो आमगेले घर जेन्ना घर खंय कन्स्ट्रक्शन काडा आमी प्लॅन म्युनिसिपालिटी नाल्यार पंचायती सबमीट करताले आनी पंचायत टॅक्निकल एप्रुवला PWD धाडटाली आनी तेन्ना आमगेले पंच मेंबर आहा जे वॉर्ड मेंबर एक वॉर्ड मेंबराक कितें स्वत आनी ते जाणाय ते येताले आनी पंचायत आपणाक हें करताले आनी मागीर टॅक्निकल एप्रुवल PWD धाडटाली. आतां कितें कोताय डायरेक्ट TCP धाडटाय. TCP लोक येवन चोयना ती पयशे मेळ म्हणून TCP करता. तो आमगे डिमांड ह्या पयलीं भाशे PWD टॅक्निकल एप्रुवल आनी TCP आमगे डिपार्टमेंट आहा तो स्टॅप करता. तेणो परत केला सोशल मिडिया जाणार सोशल मिडियाचेर सदांच येता MLA आमी निवडून आयले ते खंय आहाय काय म्हण हांव शाबासकी दिता आमचो वेली MLA श्री इंजिनियर क्रूज सिल्वा तेणें परत घेवन तो हे स्ट्रीटा हे जाग्यार तो पावला दाखोवपाक की हांव एसेंब्लीक उलोवपा न्हू पूण हांव दर एक जाग्यार वचोन हे रिजनल प्लॅन जो आमचो माणकुलें गोंय आमचें धाकटुलें गोंय सांबाळूंक हो प्रयत्न कसो एक आवाज एक जागृताय हेजेर कडेन कांय जावपाना बट लोकांक जागृताय करपाक एकदम गरज सो आमी तेच्या बरोबर आसा आनी हें आमचें गोंय सांबाळूंक सगळे गोंयकारांक उलो हेंच आमचें मागणें. नांव कितें तुमचें भाऊ? डॉमिनीक परेरा चिंचोणचो. आमी आयज पावले ते सकयल आयज तुमी ओल्ड गोवा पावले कितें मेसेज दिवंक सोदतात? हय गोंयांत मोठ्या प्रमाणात कन्वर्जन लँड कन्वर्जन जाल्लें आसा आनी गोंयची एरिया सामकी कमी आसा. गोंयचे आज पॉप्युलेशन वाडत आसात आनी गोंयचे मूळ गोंयकार जे आसात तेंच्यो जमनी वतात. ताका लागून आमी प्रोटेस्ट कित्याक करतात की हांगासर एक ओल्ड गोवा एरिया आसा ही हेरिटेज सायट आसा आनी हांगा मोठ्या प्रमाणात जमनी कन्वर्जन जावपाचेर आसा गाल्ल्यो आसा. ताका विरोध करपा खातीर आमी हांगा जमिल्ले आसा. आनी तुमकां कितें दिसता सगळे कडेन ही जागृताय जाल्या? हय खूब प्रमाणात जाल्यात थोडे कडेन काही जावंक ना तरी आमचे काही एक्टिविस्ट आसा ते आवाज काडटात ते लोक आयकतात आनी थंय थंय जॉयन जातात आनी हाका विरोध करतात जे जे कन्वर्जन जालें तें. ही रिजनल प्लॅनाचो प्रोटेस्ट तुमकां दिसता पंचायती लेवलार पंचायतीन उलोवंक जाय? हय फाटलो जो रिजनल प्लॅन जालो न्ही तेन्ना पंचायतीक धाडलेलो आपल्या जाय जाय तसो करून दिवपा खातीर. सगळे पंचायतींनी आपलो कन्विनियंट जसो आसा तसो धाडलेलो पूण तो तेंच्यांनी भायर मारून आपल्याक जाय तशे प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात जमनीचें कन्वर्जन परत सुरू केल्लें आसा. ताका लागून आमी म्हणटा की हो परत एकदां हो रिव्यू करात आनी ज्यो जमनी आसा शेतांच्यो भाटांच्यो दोंगराच्यो आनी मठांच्यो ह्यो प्रोटेक्ट करात जेणे करून फुडले जनरेशन आमकां त्यो जमनी जाय पडटल्यो. Chakra. Amkan zai. No regional plan. Amkan zai. Amkan zai. No regional plan zai. Amkan zai. No original plan goyang. Amkan
आमकां जाय नेवो रिजनल प्लॅन आमकां जाय. आमकां जाय. हांव म्हणटलो आमकां जाय तुम्ही म्हणपाचे रिजनल प्लॅन आमकां जाय. ओके आमकां जाय. आमचे गोंय आमकां जाय. आमचे गोंय आमकां जाय. आमचे गोंय आमकां जाय. तुका सांगणें येवका आयज पळय आमचो प्रोटेस्ट आहा पळय तो आमी डिमांड करता की आमकां नवो रिजनल प्लॅन आमच्या गोंयकारांक जाय. जे पळय BJP सरकारान एसेंब्ली इलेक्शन 22 जे सांगलेलें की आमी रिजनल प्लॅन इम्प्लिमेंट करतलो, आज पर्यंत तांचो रिजनल प्लॅन जायना. कितकी 21 आयज जाली 24 आनी आतां 25 लागपाची आसा. आमकां दिसता हो BJP सरकार न्हिदलेलो आसा काय जाणून बुजून हे जे पळय एमेंडमेंट रेज करता 17, 72 आनी 39 बीन असले एमेंडमेंट हाडून नाका तसली कर्तुबा लँड कन्वर्शन आनी हे मोठ्या तरेन तेंचेर कन्वर्शन चालू आसा ते तेंच्यांनी बंद करचे आनी तुरंत हांगा रिजनल प्लॅन इम्प्लिमेंट करचो. आमचो डिमांड आसा, आमचो लोकांचो डिमांड आसा. आमचो स्पेशली हांव बिलोंग्स टू द काँग्रेस पार्टी. आमचो डिमांड आसा की हो रिजनल प्लॅन जाता ते बेगीन इम्प्लिमेंट करचो. तसोच हांव आमच्या ओल्ड गोवाच्या तर्फे मास्टर प्लॅन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर ओल्ड गोवा आमचे हेका. सो आमचो डिमांड आसा सो हे दोन्ही प्लॅन बेगीनच्या बेगीन इम्प्लिमेंट करचो. पण तुम्ही म्हणले तुम्ही काँग्रेस पार्टीच्यान म्हणजे तुमचे लोक भायर सरता ह्याच इश्यूक लागून काँग्रेसाचे पार्टीचे आमकां आमी येता मरे, आमी हे सगळे आतां येयले आसा सपोर्ट करपाक अशें आहा पळय. हेका हो सगळो एकवट जाय, हेतून कांय डिस्क्रिप्शन ना. इट इज ऑफ अ सेक ऑफ फॉर्म आमचे गोंयकारांक राखपाची आमची मातृभुमी, हेका आमी राखोंक जाय सगळ्यांनी भायर सरोन. हे आमचें कर्तव्य आसा. जॉब स्कॅम म्हजें नांव फ्लावियानो सिल्वेरा. खंयचो तूं? हांव गांवान ओल्ड गोवा. आयज हिंगा कसो पावलो? आयज हांव हांगा मिटींग आहा म्हण म्हाका कळ्ळें आनी हांव हांगा आयज पावला. आतां हे ओड्रावे सगळ्यां कडेन हाजीर रावची. आतां हे आमच्या गोंयच्या साहेबाचें ओड्रावे एक्सपोजिशन आजून पासून ओल्ड गोवा कितेंच सिस्टमॅटीक जावंक ना. रिजनल प्लॅनान कितें तुमी सांग शकता? रिजनल प्लॅनाचे रिजनल प्लॅन अकॉर्डिंग टू द डिस्टिंक्ट रिजनल प्लॅन हिंगा ओल्ड गोवा जावं. कित्याक कोणीय दोंगर कातोता, कोणें आनी कितें कातोता, कोणें आनी कितें हें करता, नाका जाल्लें करता आनी आमचें गोंय सगळें पाड जावन वयता. थँक्यू. तेका लागून आमकां रिजनल प्लॅन जावो. व्हेरी गुड, थँक्यू. मागता आतां आमी जी आमची सभा जो पळय सायलेंट प्रोटेस्ट आसलो तो आमी आतां लोक आमचे एका जाण येवपाचे आहात. आतां आमी सुरवात करता. तर पयलीं सद्या हांव देव बरें करून म्हणटा जे हिंगा जमा जाल्यात पळय ते कॉलाचेर येयले तशेंच हो एक चळवळ आहा आमची सेफ नेचर गोवाज नेचर गोवाज फ्युचर हो जावन हा कॉल आमच्या बाप MLA क्रूज सिल्वा जो तेणे आपणाच्या पार्टीन आसतना पार्टीचेर रेगून नासतना आपले गोंयकार म्हणून आनी एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव गोंय राखपाक तेणे एक उलो मारला जो नेवो रिजनल प्लॅन आमकां जावो.
हो रिजनल प्लॅन आमकां कित्याक जावो तो हांव थोड्याच उतरांनी सांगता तुमकां आनी हेच्या फुडें जायते जाण उलोवपाचे आहात. रिजनल प्लॅन आमकां गोंयांत कित्याक लागून जाय पळयता. पयले सुवातेर जो आमचो रिजनल प्लॅन आसलो 2021 तो काबार जालो. तो काबार जाला म्हणून गोंयांत येदी व्हडली आतां ही डिस्ट्रक्शनां जाता. डिस्ट्रक्शनां जावपाक कारण कितें? ही अमेंडमेंटां 16A, 17B, 39A ही अमेंडमेंटां हाडून जे भायले इन्व्हेस्टर्स येवन आमकां नाका आसलेले प्रोजेक्ट जे गोंयांत उबारना पळय ते प्रोजेक्ट आपणाच्या फायद्याक हे आमकां गोंयांत हाडलेल्या गोंयांत. पयले सध्या आमच्या गोंयांत इन्फ्रास्ट्रक्चर ना सारको एका एकोमोडेट करपाक. तेका लागून आमची गोंयांत धाकटुलो जागो माणकुलें गोंयांत जावन आहा धाकटो जागो जावन आमकां पयलो नेवो रिजनल प्लॅन जाय. आतां मी म्हणटाले रिजनल प्लॅन कितें? रिजनल प्लॅन हांव चड उतरांनी सांगना. रिजनल प्लॅन आमकां आमचे जागे, आमचे दोंगर, आमची भाटां, आमची शेतां, आमच्यो जमनी त्यो सांबाळपाक आमी एक प्लॅनिंग करता. हो 10 वर्सांचो एक प्लॅनिंग करता. आमचें पॉप्युलेशन कितलें वाडटलें, आमकां कितल्यो गरजो पडटल्यो, आमकां कितलो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय पळयतो. तेका लागून आमी हो रिजनल प्लॅन जाय. आनी हो कोण करता? आमच्यो लोकल पंचायत बॉडीन आमी एक ठराव घेवन आमकां गोंयांत आमच्या गांवांनी, आमच्या विलेजींनी, आमच्या शारांनी आमकां कितें सुदारपण जाय, कितें डेव्हलपमेंट जाय ते करपाक आमी रिजनल प्लॅन मागता. हो रिजनल प्लॅन जो आमकां गोंयकारांक जाय पळय तो हो. तर हितून जे मागणे आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन की आमकां बेगींतल्या बेगीन हो नेवो रिजनल प्लॅन करून दिवचो. ही एमएलए डिस्ट्रक्शन जाता ते आमकां नाका. कित्याक आमचे कडेन इतल्यो व्हडल्यो जमनी ना म्हणून आमकां उदकां ना म्हणून आमकां लायट ना आमची. पूण एक मेगा प्रोजेक्ट येवन भायल्या लोकांक हाडून हिंगा भितर बोदतात. हितून एका संविधा कांय करना आमचे पयलो इन्फ्रास्ट्रक्चर कांय ना. तेका लागून आमी पयले आमचे जागे सांबाळपाक, आमचे भाटां सांबाळपाक, आमचे दोंगर सांबाळपाक आमकां हो रिजनल प्लॅन गरजेचो. आनी हो गव्हर्मेंट न्हू आमी पयलो दाखोवंक जाय आमच्या घरांत आमकां कितें जाय आनी आमकां कितें नाका पळयतो. तेन्नाच हो रिजनल प्लॅन सक्सेस जातलो. आतां हो रिजनल प्लॅनाचेर जायते भासाभास करपाचे आहात आनी हो इतल्या बेगीन जाता तितल्या बेगीन आमकां गोंयकारांक हो गव्हर्मेंटान पटपट करची हो रिजनल प्लॅन आमकां दिवपाक. आयज आमच्या जो उलो मारला आमचो क्रूज बाबान तो एमएलए हो गोंयकारां खातीर आनी हो मुवमेंट जावन आहा नॉन पॉलिटिकल. जायते जाण म्हणटात हो क्रूज बाब एका पार्टयेचो म्हणून. ना, तो पयलो गोंयकार मागीर पार्टयेचो. हांव तेच्या बराबरी येयला, हांव खंयच्याच पार्टयेक ना. पूण हांव सांगूंक कोत्ता की हो गोंयकाराचो उलो गोंयकारांक गोंय सांबाळपाक, गोंयची सांबाळपाक तो उलो मारलेलो जाला एक नीज गोंयकारांक. तेका लागून सगळ्यांनी आमी ताका सांगात दिवचो जो पार्टयेचेर ना, पार्टयेचेर वचो नाकात, जो पॉलिटिशियनाचेर वचो नाकात. हे गोंय सांबाळपाक ह्या उलोवाचेर तुमी हाजीर जावचे. आनी ही जावन आहा आमची सोयी मिटींग. हेच्या फुडें आतां आमचो स्पीकर आसतलो आनी एक 2 उतरां सांगतलो आमचो रामराव वाघ. तुमी वळखतालात रामराव वाघ एक पार्टयेचेर म्हणून न्हू, तो आपणाचे विचार मांडटलो हिंगा. सगळ्यांक बरो दीस दिवं. गोंयच्या फुडारा खातीर, आमच्या सैमाची राखण करपा खातीर आज हो जो फाटले कितलेशेच दीस आमी आमचो हो मुवमेंट हांगा चलयला. आख्खे गोंयभर आमी भोंवत आसात. बाब क्रूज सिल्वा एमएलए वेळीं कॉन्स्टिट्युएन्सी हाज्या फुडाकारान हो जो एक सगळे गोंयचे पर्यावरणवादी, गोंयचे बरे चिंतपी, गोंयचे नीज गोंयकार जे आसा त्या सगळ्यांनी मेळोन हे चिंतलें की आज हे कितलीशीच आतां फाटले म्हयने चड जाला पूण इतलीं वर्सां गोंयचो जो रास जाता, गोंयचो जो नाश जाता, गोंयची रानां, गोंयची शेतां, आमची भाटां आनी सगळे हे
ते आज नष्ट जावन गोंय म्हणजे कितें हे आमकां आनी थोड्या तेंपान कळपाचें ना, हिस्ट्री जातली. अशी जी परिस्थिती आज आमच्या ह्या राजकारण्यांनी हाडल्या, आयज जे सत्तेर आसात त्या राजकारण्यांनी खास करून जी परिस्थिती आमचेर हाडल्या ताका लागून आमी रस्त्यार आयल्यात. आज जेन्ना इतकी लँड कन्वर्जन जातात, व्हडली लाखांनी स्क्वेअर मिटर जागो कन्वर्ट जाता, रानां काबार जाल्यात आणि थंय व्हडल्यो बिल्डिंगो येतात. तुम्ही जर पळयले आज तेवटेन सांकवाळे म्हणा वा मोर्जी म्हणा वा बाकीच्या सगळ्या जाग्यांनी म्हणा, आणि आज ओल्ड गोवा जेन्ना आमी आसात, ह्या ओल्ड गोवाच्या सगळो भोवतालचो जो परिसर आसा तो आज इतको डेव्हलप हांव म्हणना, तो पाड पडला, तेजे पाड घातला राजकारण्यांनी. तुम्ही जर आयज कदंबा प्लेटोचेर वचत, जो कदंबा प्लेटो एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल ही जी राजवट थंय आशिल्ली, पयलींचे कॅपिटल हे, तो आयज व्हडले जे रान आशिल्ले आणि ते रान आमचे गांव करमळे म्हण, वांयगिणी म्हण, भाटये म्हण, गवाळी मवळा म्हणा वा चिमला म्हणा, यांच्या सगळ्याच्या माथ्यार हे जे रान आशिल्ले ते रान आज पुराय तरेन सेटलमेंट जाला. आणि तेन्ना तुम्ही चितात की आमकां कितले डेंजरस ते. इतको जी गांव आशिल्ली, हे जे रानां आशिल्ली ती जेन्ना नश्ट जातात आणि थंय सेटलमेंट येता आणि आमच्या सकयल गांवांतले लोकांक त्याचो कांयच फायदो ना, वयल्यान आमकां ताचो सगळें नुकसान जाता, तेन्ना ही गांवां आमची काबार जातली. वयल्यान जेन्ना रानां काबार जाल्यात, वयल्यान जेन्ना उदकाचे घोगे पावसा दिसांनी येतात, तेन्ना आमकां कळटा की हांगा कितें तरी भयंकर जावपाचें आसा. आणि हालींच जशें केरळाक जाला वायनाड, तशेंच हांगाय जावपाक शकता. आणि ताका लागून गोंयचो रास जर थांबयतले आणि ही इतली इल्लिगल कन्वर्जनां ही जी चल्ल्यात ती जर बंद करतले जाल्यार ताका रिजनल प्लॅन जाय. तुम्ही जर पळयत आयचो न्यूजपेपर तुम्ही उगडून पळयात, आयच्या न्यूजपेपरान 2 व्हडल्यो जायराती आसात टीसीपीच्यो, 2 व्हडल्यो अराउंड 25 अशी कितली कन्वर्जनां, टोटल 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो कन्वर्ट करपाची एप्लिकेशनां टीसीपीन घेतल्यात आणि ती अप्रूव्ह केल्या आणि फक्त लोकांक बेश्टे नावाक एनओसी मागपाक आयच्या पेपराचेर तुम्ही पळयात. ही कन्वर्जनां जर तुम्ही पळयत, तितून एक कारापूरच्या गावान 70,000 स्क्वेअर मिटराचे आसा, जो फाटल्या दिसांनी हाजेर एक इश्यू जाला आणि थंय व्हडलो कॉलनी जावपाचे आसा. हो म्हाका दिसता तेजोच पार्ट, कित्याक तो सरवण गांवांतलोच पार्ट आसा, 70,000 सुमार स्क्वेअर मिटर. त्याच बरोबर कितलेशेच आसा, भाटये आसा, ओल्ड गोवा आसा, आख्खे गोंयचे जागे आसात. आणि हे कन्वर्ट करतना कितें रिजन दितात की रिजनल प्लॅनान खंय तरी ती मिस्टेक जाली ना, ती रेक्टिफाय करता. नॉन सेटलमेंट, नॉन डेव्हलपमेंट झोन हो सेटलमेंट झोनान घालता. हे कित्याक लावून करतात? कित्याक तर आता रिजनल प्लॅन जो आसा तो ओल्ड जाला, तो एक्चुअली फ्रोजन करपा जाय. आमचो जो डिमांड आसा, आख्खे गोंयभर आमी भोंवतात की नेवो रिजनल प्लॅन करात, लोकांक इन्वॉल्व करात, लोकांची मतां घेयात, गांवागांवान लोकांक आपली आयडिया दिवनी आणि ते करेक्ट करपाचें काय ना. ते नवो बाबा प्लॅन आमकां कसो जाय हे आमी ठरोवपा जाय आणि ते इन्कॉर्पोरेट करून नवो रिजनल प्लॅन करपा जाय. हो आमचो सादो डिमांड आसा. जेन्ना 2021 रिजनल प्लॅन काबार जालो, गव्हर्मेंटाची पहिली ड्युटी आशिल्ली ताजे पयलीं टू स्टार्ट विथ प्रिपरेशन फॉर न्यू रिजनल प्लॅन. हे करूं ना, म्हणजे गव्हर्मेंट इतले निष्क्रिय आसा, ताका तेजी लजूय ना की आमी बाबा हे काम करपा जाय. तुमकां आमी निवडून कित्याक दिता ही कामां करपाक? लास्ट मिनिट अशें कितें तरी डेव्हलपमेंट करपाक न्हू, तुम्ही प्लॅनिंग करपा जाय. फुडली 50 वर्सांची तरी प्लॅनिंग तुम्ही करपा जाय गोंय राखपाक. हे तुम्ही करिनात, हे सांगपाक आमकां रस्त्यार भोंवचें पडटा. आणि जर तुम्ही ही गॅजेटां पळयत, म्हणजे म्हाका तर खरेंच भिरांत दिसता खंयचेय गोवा गव्हर्मेंटाचे गॅजेट उगडून पळोवपाक. प्रत्येक गॅजेटान हे झोन चेंजिंगाचे नोटीस असतात. म्हणजे तुम्ही जर असे डेली जर असे एव्हरी वीक जी गॅजेट येता ती जर झोन चेंज करीत रावत आणि फुडें रिजनल प्लॅनाची सुद्धा आमकां गरज ना, कित्याक हो सगळो झोन चेंज करून हे गोंय पुराय सेटलमेंट जातलें. जेन्ना हांवें ती आयजूय पळयले, परत हांवें स्टडी केले अराउंड 2 लाख स्क्वेअर मिटराचे, तितून चडशे जागे जे आसा एक वेटलँडाचे कुशीक आसा, जो आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी सांतांद्रेन पडटा. आमी हो विशय घेतले, पूण आमी तांकां शिटकावणी दितात की जेन्ना करता, जेन्ना तुम्ही कोस्टल एरिया म्हणून डिक्लेअर करता, CRZ एरिया तुमचे कडेन आसा, नो डेव्हलपमेंट झोन तुमचे कडेन आसा, हिली एरिया आसा, ह्यो सगळ्यो एरिया जेन्ना रिजनल प्लॅनान तुम्ही स्टडी करून मार्क केल्ल्यो, त्यो आज तुमची मिस्टेक म्हणून तुम्ही ते कशे हे करतात. म्हणजे कोणे प्लॅन केले त्यांची मिस्टेक करून आयचे जे ऑफिसर आसात, आयचे जे मिनिस्टर आसात,
ही रॉंग हे जे आसा ते परत ते आता रेक्टिफाय म्हणून करतात आणि गोंयचे घट्टण करपाक त्यांनी फुडें सरल्या. म्हाका दिसता गोंय हे हळूहळू दुसऱ्या लोकांच्या ताब्यात वयता. आमी ते साल्वार करपाची गरज आसा. हांव मोठ्या नेटान म्हाका भाशण करपाचें ना, पूण हांव सांगता की ही वेळ आमी म्हाका दिसता काळजी करपाची आसा. आमी चिंतपा जाय. गोंयच्या लोकांक हांव उलो मारता आज ओल्ड गोवाच्यान. ही एक हिस्टोरीक जागा आसा आनी थोड्या तेंपान हांगा एक्सपोजिशन जावपाचें आसा. आणि थोड्या तेंपान हे सगळ्यो ज्यो गोंयकारपणाच्यो ज्यो गोष्टी आमी करतात, फेस्तां करतात, उत्सव करतात, एक्सपोजिशन करतात, फाल्यां हांगसरले सगळे जागे सेटलमेंटान गेल्यार हांगा एक्सपोजिशन सुद्दां करपाक जागो नासपाना. तुमी जाणा चर्चीच्या कुशीकूच येदो व्हडलो बंगलो आयलो विदाउट एनी परमिशन. हे जे सगळें चल्लां तेका म्हाका दिसता पयलो एक ब्लॉक करपाचो म्हणून तो न्यू रिजनल प्लॅन करून, आणि तेका लागून आमी हांगा सगळे गोंयभर भोंवतात. हांगा कितलेशेच एनजीओ येयल्यात, लिडर येयल्यात, हांगा खंयचीच पार्टी लागना. आमी खंयच्याय पार्टीच्या जाल्यार सुद्दां रिजनल प्लॅना लागून आमी बरोबर येयल्यात. आणि म्हाका दिसता आमकां ही एकठांय येवपाची गरज आसा खंयच्याच पार्टीच्या प्लॅटफॉर्मार येनासतना. आणि हे सगळे गोंयच्या बऱ्याक लागून आमी करतात. म्हाका दिसता सगळ्यांनी ताका तेंको दिवचो. आज व्हडा संख्येन हांगा गोंया ओल्ड गोवा आख्खे गोंयच्यान लोक येयल्ले आसा. हांगसरले स्थानिकूय लोक येयल्ले आसात, भोमाच्यान लोक येयल्ले आसात, बाकी कडल्यान लोक येयल्ले आसतात, वेळीच्यान आयिल्ले आसात आणि सगळे कडल्यान. आणि खोर्ली, ओल्ड गोवा, करमोळी, नेवरा, डोंगरी हांगसरल्यान सगळ्यान हांगा लोक येयल्ले आसात, आजोसीच्यान आसात. आणि ताका लागून म्हाका दिसता हो डिमांड आमी मुद्दम रस्त्याचे कुशीक हो मागतात डिमांड, कित्याक बाकीच्या लोकांनी ते पळोवचे आणि सरकारानूय त्यांचे दोळे सदांच फुटलेले आसात, ते मातशे उगडे करचे. हो आवाज त्यांचे आणि केन्ना तरी त्यांनी ह्या दिसांनी अनाउन्स करपाक जाय की हय आमी रिजनल प्लॅन आता प्लॅन करपाक सुरू करूया. आमी तुमचे सगळ्यांचे कॉपरेशन घेतले, लोकांचे सुचोवणे घेतले आणि रिजनल प्लॅन करतलो. अशी सुबुद्धी जी म्हणटा ती जर सरकाराक येयली जाल्यार हो आमचो हो जो मुवमेंट चालू आसा तो सक्सेसफूल जातलो. आणि तो सक्सेसफूल जायसर आमचो हो मुवमेंट चलतलो. गव्हर्मेंटाक आमी फोर्स करतले खंयच्याय वाटेन, म्हणजे आता जशें आमी निदर्शनां करतात त्याच प्रमाणे वेगळ्या मार्गान. आणि ताका लागून कोणेच भिवपा जायना, कोणेच आमदाराक भिवन हांगा येवपाचें रावो जायना, कोणेच मिनिस्टराक भिवपा जायना. खूब जाण लोकांक भिरांत दिसता रस्त्यार येवपाक. रस्त्यार येवप हो लोकशाहीन आमचो हक्क आसा. जेन्ना आमकां डिमांड जाय तेन्ना आमी येतले. आणि ताका लागून म्हाका दिसता लोकांनी भियनासतना मुखार येवन हे डिमांड सगळे गोंयभर पावोवपा जाय, सरकारा कडेन पावोवपा जाय. आज तुम्ही खूप जाण हांगा आयल्यात आणि आमचे कितलेशेच उलोवपी बरे काम करपी हांगा आसा, त्यांचे तुम्ही विचार आयकतले. देव बरें करूं. देव बरें करूं. राम. आयज आमच्या प्रोफेसर रामान दोन उतरां सांगून हो कित्याक रिजनल प्लॅन जाय तो आमकां सांगलो. आता जो रिजनल प्लॅन हे प्लॅनिंग करून नासतना आमचे जागे वयता आणि तो इंतूरलो एक खांबो आहा तो आपणाच्या गांवाक लागून झगडटा. आणि तो एक जावन आहा एक फुडारी आमचो संजय नायक बोमा. आयज जमलेल्या सगळ्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज प्रत्येक कडेन गेल्या उपरांत पळयता सगळे आमदारांक भिवन आनी कोणाक भिवन खंय तरी घरान लिपलेले आहात. ताका लॉज दिसोंक जाय तांकां. आमी गोंयकार म्हूण आयज रस्त्यार भायर सरल्या. आयज क्रूज बाबान जो इनिशिएटीव घेतलो तो एक पार्टी म्हणून न्हू जाल्यार एक गोंयकार म्हणून जे डिस्ट्रक्शन आयज आमी पळयता गोंयांत आमच्या, आमी सुशेगाद रावतले आसले. कित्याक तसो जर सरकार आमचो आसलो गोंयांत, गोंय रातो सारको, जेचेर विश्वास दवरी सारको, जाल्यार आमकां गोंयकारांक सुशेगाद घरान न्हिदोंक जातालें. पूण ह्या सरकाराक आमी लूज सोडले आनी आयज आमकां कळोन येयले हो सरकार कितें करूंक उठला तो. आयज सरकार आसा पूण सरकार गोंया खातीर ना. गोंय सगळें चलयता वयलो सरकार. आनी गोंय जर आमच्या हातीन राखतले जाल्यार आयज प्रत्येक गोंयकारांक भायर येवचें पडटलें आनी रिजनल प्लॅनाक आयज डिमांड करचो पडटलो. कित्याक आयज एक एक्सपिरियन्स दिता, हे एक्सपिरियन्स आमकां बोंकारांक फावो जाल्ले आसा. कित्याक त्या हितूंतल्यान आमी वयता 2 वर्सां आमी रडटा. आयज आमची शेतां गेली, आमच्या खंय तरी दोंगर विकून दुसऱ्याच्या घशान घातलेले आहा. ते दोंगर खंय तरी देर्लीकारांक आनी कोणाक विकल्या कन्वर्शनां करून. आमकां खबरूच ना. आमी गांवांत सुशेगाद रावले बाबा आमी आसा. पूण ते दोंगर विकल्या उपरांत, आमची शेतां विकल्या उपरांत काडून आमची घरां सकट आमकांच काबार करूंक म्हटला हो सरकार. जेन्ना आमी डीप वचोन पळयलें
जाल्यार सगळे शर्यत आयज दोळ्या मुखार दिसोंक लागला. आयज आमचेर येयला, फाल्यां प्रत्येक गोंयकाराचेर येतले. तेन्ना प्रत्येक गोंयकाराचेर येवचें न्हू. गोंय आमच्या हातीन उरचें. गोंय आमचें प्रत्येक एक सुंदर गोंय आमचें कशें आसलें आमी पळयता फुडें. आयज म्हाका राग येता उलोवपाक, रागान उतरां भायर सरता. कित्याक इल्लोसो आसतना सून हांवें हें गोंय पळोवन येयल्लो आसा. गोंय आमचें कशें आसलें तें हांवें पळयलां. आमचो गांव कसो आसलो तो हांवें पळयला. आनी आमच्या गांवाची नाशाडी जाली जाल्यार आमी फुडें कितें भोगतले हेजी म्हाका फुडें परिचय येयल्लो आसा. आयज झगडटा फक्त रस्त्या खातीर न्हू. रस्तो इतलो आमची घरा बेगर घातली म्हणून न्हू. कित्याक हे सगळे दिल्लीकार खंयचे आनी अडाणी अंबानी असले मोठे मोठे बिझनेसमॅन येवन आयज आमची जी शेतां काडल्या हेणी. जर तर रिजनल प्लॅन आसलो जाल्यार खूब विचार करचो पडटलो आसलो. येयले कोणाक विचार नासतना, कोणाक ओनर आसतना आपली शेतां आमची काडून घेवन गेले सगळे आनी डायरेक्ट पयशे आमचे एवॉर्ड म्हणून धाडलेले आसा. तेन्ना ह्या सरकाराचेर आमी कसो विश्वास दवरतलो. त्या खातीर आयज ती शेतां आनी जर दोंगर राखतले जाल्यार आमकां रिजनल प्लॅनाची गरज आसा. आनी हें जर आमी करतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान आयज साथ दिवपाची गरज आसा. आनी जो लढो आयज क्रुज बाबान उबारला नॉन पॉलिटिकल एक गोंयकार म्हणून ताका आमी साथ दितले आनी हो रिजनल आमी करून घेतले. देव बरें करूं. देव बरें करून. संजय नायक, तूं मोमाक कितले झगड आनी कितलो लढो दिता तो आमकां खबर आहा. आनी कशें तुजें हें जातलें म्हणून गव्हर्मेंट कानार घेतलो म्हणून आयकता. आतां आमचो एक फुडारी आहा तो सदांच सगळ्याक लढो दिता आनी सदांच हें करता. ताचें नांव आहा रामकृष्ण जल्मी. भावानो, आज आमी न्यू रिजनल प्लॅन करचो म्हणून ओल्ड गोवा जमिल्ली आसा. तुमकां खबर आसा 1900 एक्ट आयलो आनी तहसीलदाराची जमीन राहील त्याचे घर म्हणून हो एक्ट इम्प्लिमेंट जालो. पूण हो इम्प्लिमेंट न करता काही प्रमाणात जालो पूण मेजॉरिटी प्रमाणात तो इम्प्लिमेंट जालो ना. ताका लागून आमच्यो जमनी आज पर्यंत टेनंटेड जाल्यो ना किंवा आमची घरां आमच्या नांवार येवंक ना. पण आमी फाटल्या काही 10 वर्सां पयलीं असो बोवाळ घालून रिजनल प्लॅन नवो मागलो. सरकारान रिजनल प्लॅन करपा खातीर वेगवेगळ्या गांवांनी पंचायतींनी आपलो प्लॅन करून धाडलो. पण आमी सगळ्या लोकांनी बरो रिजनल प्लॅन जे सगळे प्रोटेक्ट करून आमी शेतां भाटां कुळागरां न्हंयो बी प्रोटेक्ट करून एक प्लॅन करून आमी सरकाराक दिल्लो. तो सरकारान प्लॅन चेंज करून आपल्याक जाय तसो प्लॅन करून आमच्या लोकांचेर लादलेलो आसा. आनी त्याचोच परिणाम म्हणून आज हे मोठ्या प्रमाणात जे कन्वर्जन चाललेले आसा ते दिसून येता. तर आमचें म्हणणें आसा की हे जे सगळे जे षडयंत्र कित्याक करता सरकार, हे आमचे टेनंटेड आसत किंवा सेटलमेंट आमच्यो ज्यो मुणकारांची घरां नांवार करता किंवा आमच्यो बेजिकली हांगासर जेन्ना हे येतात रिजर्वेशनचो विशय येता तेन्ना शेड्यूल एरिया डिक्लेअर करूंक नात. फॉरेस्ट लँड ह्यो जमनीचे सारखे सेटलमेंट करूंक नात आनी ह्यो जमनी शेड्यूल एरिया फॉरेस्ट लँड किंवा एग्रीकल्चर लँड हे लोकांक दिवं ना. कारण हांकां जमनी ह्यो खावपाच्यो आसात. एका स्थानीक ऑफिसर प्लस हे पॉलिटिशियन हे दोगूय एकामेकांक सांबाळून घेवन हे सगळे करतात. आनी ताका लागून मोठ्या प्रमाणात हांगासर बिल्डर लॉबी उबे जाल्ले आसात. दिल्लीच्यान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश असे लोक हांगासर मोठे मोठे कन्वर्ट करपा खातीर सरकारा फोर्स करून हांगा सेटलमेंट करपाक सोदतात. ताका आमी आमचो डिमांड आसा की फाटल्या फावट आमी जशे मोठ्या प्रमाणात झगडून हो रिजनल प्लॅन करून घेतलेलो तो परत एकदा सरकारान आमकां प्रत्येक पंचायती कसो रिजनल प्लॅन जाय आनी आमचे फ्युचराक कसल्यो आमकां गरज आसा हें करपा खातीर सरकारान बेगीन हेजेर ऑर्डिनन्स हाडून किंवा डिसिजन घेवन आमकां हो दिवचो जेणे करून हे गोंयचे जे डिस्ट्रक्शन चल्लां तें स्टॉप जातलें. देव बरें करूं. थँक्यू रामकृष्ण मा. आता आमचो खोर्लेचो एक गांव भाव रोझारियो फेर्नांडीस आमकां ताचे कडेन 5 मिनट उलयचें म्हणून. Good evening, my brothers and sisters of Goa, irrespective of your religion or creed. Christians, Muslims and our Hindus, we all sat together. What is happening today? Everything is gone distorted. The government is using religion, caste, creed, whatever they can get to divide us. Now as for the regional plan, what has happened to the regional plan? What has happened to the this one? What do you say from the beach? The zone, it's gone, right?
what happened over there at Miramar. They made their artificial beaches. Now I heard that another fellow is making an artificial beach somewhere in Bicholim. Do we need that? We don't need that. Goans cannot afford 1 crore, 2 crore, 2 CR, 1 CR flats. Can we afford? No. We cannot afford. Anyone can afford from your 1 CR, 2 CR. See, the government is doing something, but they will get the fruits of it. You all have seen. Over here, before when we used to walk this area, there used to be mango groves, mango trees, huge mango trees which were more than around, I think, 100 years old. Because I remember as a child walking over here, we used to walk through the mango trees. What is the result today? How much % of them are from Goa? The owner of this, the guy who took this place, he took it for peanuts. What happened to him? You all know him. The name is there put up on the building. God has taken this one. Huh? It's regional plan. See the conversions, man. What a regional plan is left. If these ministers are doing like this, by the time they come for the elections now, that is the time that you must remove this. That is the time they deserve a shoe. Because that time they come as meek and humble. But once they take the chair, they are ready to jump anywhere. They don't care about a regional plan. They don't care about a fellow. They don't care about the neighbor. They don't care about a Goan. They don't care about the CZ zones along the beaches. They don't care anything. They only want to make CR. Only CR. Crores. We have black crores. They are trying for other crores. Everyone, we Goans have to get up. We have to get up. It is too late. It has become late. But it is better late than never. Get up and start. Regional plan. Then we don't need even the colleges which are coming from Gujarat. We don't need 4-laning. Tell me how much of the Goans are traveling by 4 lanes? Huh? Very few. How much of the Goans are gyms and all necessities? None of the Goans. None of the Goans. What is happening to Panjim? Panjim is gone. Taligaon is gone. Now Mandur, the municipality is increasing. Where will the Goans live? What is happening in the casinos at night? You come out in the night, there is pure, what is going on? Pure, trade is going on. Yeah. Very bad. The picture of the Goans is going. The regional plan, how long have we been fighting for a proper regional plan? They have altered and kept on altering. Do you know the Kadamba road on the Kadamba plateau, when they first developed it, had they done any planning, they sold the properties very close. Then the second Kadamba road came, little away and very broad. I don't want to take much of your time, but it is high time that Goans rise up. Otherwise, there won't be anything for our children. Generation is over. Goans are gone. Just like what happened in Bombay. Before that happens, let's get up, let's try. Thank you. थँक्यू रोसारियो. आता मातसो आमचो सांकळेश्वरच्या येयल्ल्या कडेन आहा आनी आपणाच्या सांकल्यान कितें घडलां पळय तें आनी सांकल्यान कितें जाय आनी आमच्या गोंयांत कितें जाय आनी होच आमचो गोंयांक ओल्ड गोवाक आमी सगळे जवळटा म्हणून सेंटर एपिसेंटर ऑफ गोवा आमकां मास्टर प्लॅन ओल्ड गोवाकूय मागता. त्याच बराबरी कोण उलयता पळय ते आमकां डिमांड करया स्पीकर जातले फुडल्या ओल्ड गोवाक एक मास्टर प्लॅन आनी आमकां जो गोंयांक हो रिजनल प्लॅन कित्याक जाय पळय तो आनी हे अमेंडमेंट आमकां कित्याक नाका पळय ते हेचेर मातशें उलयचें. आतां येता आमच्या फुडें मनोज गाडी फ्रॉम सांकली. देव बरें करूं मारी. सांकळी मतदारसंघान जरी माझी जन्मभूमी असली जाल्यार माझी कर्मभूमी जावन आसा कुमारजुवा मतदारसंघ. मायनिंग लॉबी ज्या जाग्यार लीड करता अशा भागांतल्यान हांवें जन्म घेतलो. ज्या वेळार नवी नवी कंपनीज येयल्यो तेन्ना आमकां सांगले आमचो गांव आमोण्यार रावपी हांव बरो सारको पेजाद जातलो, सगळ्यांक नोकरी मेळटले, सगळे तुमचे जाय ते मेळटले. थोड्या वेळान शेतान जशी कस पडपाक लागली लोकांनी एजिटेशन स्टार्ट करपाक सुरवात केली.
आणि मागीर यांचो प्रेशर जसो येयलो त्या वेळार शेतकार फटावले, जेका कामाक लायले ते एकलो सोऱ्याच्या जावं आनी कसल्या काम हेका लागून फाटी उरलो. आणि आज जर पयशात थंय पर्संटेज जाल्यार थोडेच भुरगे कामाक आसा. एक टायमार मायनिंग लॉ जे आसा ते सरकार चलयताले. सांबाळपाचो आणि हो गोंयचो स्वाभिमान सांबाळून दवरता. गोवा पोलीस